भगवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुत्राचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन. सकाळींची बेटवणी जेजूच्या दैवीक काळजा आयच्या दिसाची सर म्हजी मागणी कामां आनी कश्ट आमच्या पातकाच्या आणि तुझे पसोत म्हज्या पेलाचो हांव मोग करता. कित्याक तूं व्हरतो अपरिमीत आनी सब बरो आनी सर मोग तुका फावो. ह्या मोगान जियेवंक आनी मरूंक हांव कशी व्हरता. आमेन. दुखीचे विधान. म्हज्या देवा सगळ्या म्हज्या काळजान सर म्हज्या पदकाची हांव दूख धरता आनी ती कंटाळटा. कित्याक तांचे वरवीं तुजी नितीची शिक्षा म्हाका फावो जाली. पूण चड करून तुका भोव बऱ्या आनी सब वस्तू प्रास चड मोग फावो जाल्ल्या देवाक हांवें अपमान केलो. देखून तुज्या कृपेच्या आदारान आनी मुखार पताक करिना म्हूण आनी पदकाचे समय सुकयतली म्हूण तिर्नचेव करता. आमेन. मोरयेक समर्पण. म्हजे राणी आनी माये हांव म्हाका सगळोच तुका दिता आनी म्हजें भक्तीपण तुजे थंय दाखोवच्याक आयच्या दिसा हांव तुका समर्पिता. म्हजे दोळे, म्हजे कान, म्हजे तोंड, म्हजे काळीज आनी म्हाका सगळोच कांयच बरें नासता. देखून हे मोगाळी माये हांव तुजो जाल्ल्या वरवीं राख आनी सांबाळ म्हाका तुजीच आस्त आनी वस्त म्हणल्या बरी. सर्गाचे राणये उल्हास पाव. कित्याक जाका तूं वोवंक फावो जाली. तो आपणे सांगिल्ल्या बरी जीवन चला. आमा पसोत देवा लागीं माग. संतोष आनी उल्हास पाव आंकवार मोरये. कित्याक सोमी कोरस जीवन चला. मागया ए देवा तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या जीवनपणा वरवीं संवसार संतोशांक तुवें दया केली. ताचे माये आंकवार मरये मरेफात ससनाचे जिन्नेसो संतोष आमकां लाभसो कर म्हूण मागता. त्याच क्रिस्तांच्या सोम्या मरेफात. आमेन.
मैम बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक मैम बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक मैम बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक राखून बोडव्या कडे मागणे देवा केल्या बोडव्या म्हजे राखण्या सर्गीचे देण म्हाका दिला तुझे तबेन म्हजी मोतच वाडाय म्हाका राख संभाळ आनी चलय आमेन सस्नसो विषयो दी तांकां येसुम्या आनी निरंत प्रकाश तांचे पंगो दी समाधान तांचोच मो विषय घेवन दी आमेन संतोषान उल्हासान गीतां गायाना तुझे विसशील पावल्या अर्गां पादों गायल्या बली भेटोंक जमल्या संतोषान उल्हासान गीतां गायाना तुझे सशील पावल्या अर्गां पादों गायल्या बली भेटोंक जमल्या पातका वळखातां सोम्या परतां काकूळ तांचेर मागता अर्गां पाडयतां आधार लालेता शांती तुझी मागता शांती तुझी मागता संतोषान उल्हासान गीतां गायाना तुझे सशील पावल्या अर्गां पादों गायल्या बली भेटोंक जमल्या तुझे बिन सोमिया रितेने जीने ना जीवन तुझे विणे दिकुर पे देणे नाम काउने लाभोय सर्गी जीने लाभोय सर्गी जीने संतोषान उल्हासान गीतां गायाना तुझे सशील पावल्या अर्गां पादों गायल्या बली भेटोंक जमल्या संतोषान उल्हासान गीतां गायाना तुझे सशील पावल्या अर्गां पादों गायल्या बली भेटोंक जमल्या अर्गामेश बागेवन कुटुंबाक बेडयतात दोस्ती कलाकार फेरमाई तांच्या फाटल्या 10 वर्सांतावन देवान तांकां राखून व्हेल्ल्या खातीर अर्गामेश हें भेटयतना तांचे खातीर आमी मागोवंक जाय सद्यां खातीर आनी आज आमचो भाव सेबॅस्टियन आमचे मदें आसा बरी भलायकी देवाच्या आशिर्वादां ताचेर आमी समेस्त तांचेर मागता आसतना आज जल्म दिवसाच्या उडासाक अर्गामेश भेटयता ॲस्लिन फेर्नांडीस मेर मजाल पयलो वाडो
ताचे खातीर ताच्या कुटुंबा खातीर आम्हा समेस्तां खातीर आमी सवडार आमी मागया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे. आमच्या समया जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. मोगाचे न्हू पस्कंपेस्ताच्या 50व्या दिसा पवित्र आत्म्याच्या येण्याची परब आचरण करूंक आमी सांगता आयल्या. आयची देवस्तुती पवित्र आत्म्याची शक्तीन भरलेली बळादीक मिशनरी जावया म्हणलो संदेश दिता. शिसांचेर उज्या रुपार आयिल्ल्या पवित्र आत्म्यान पवित्र सभेक जिवाळ दवरला. तोच आत्मो आमची काळजां मोना आनी जिवीत बदलिता, नवें करता आनी आमकां धैर्यान भरता. ह्या येवकारिस्ताच्या बलिदाना वेळार आमी पेंतेकोस्ताचे मिशनरी जावच्याक देवाची कृपा आनी मजत मागया. आज आमी दोस्ती कलाकार फेरमाई आमच्या संघटनाच्या स्थापनेचो दशमानोत्सव संभ्रम आचरूंक संगता जमल्या. फाटल्या 10 वर्सांनी देवान आमच्या संघटना मरिफात समाजेर वतल्ल्या सर कुरपे बेसांवा खातीर अर्घ दित आसतना फुडल्या दिसांनी तसलीच सेवा मुंदरून व्हरूंक आमच्या संघटनाचेर आनी संघटनाच्या सर्व संद्यांचेर तशेंच उदार मनान दान दिल्ल्या सर्व दानींचेर आमकां प्रोत्साह दिल्ल्या समेस्तांचेर देव आपली बेसांवां घालून दी. आनी आज आमी संभ्रमचो हो संभ्रम वायटा विघ्न अणवार विणे यशस्वी जावच्याक ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानांत विशेष रितीन मागया. आमी भेटोवचे बलिदान देवाक मानवच्याक आमचे मुणेपण, आमचे अस्कतकाय, आमचे सुखी देव मुखार वळखून घेवया आनी आमी सांगता म्हणया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्या उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत बागेवन सदांच संवकार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं, आमची पदकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविता पावो. आमेन. Somia kaduka, somia kaduka, Krista kaduka, Krista kaduka, somia kaduka. Ani Shantitacha Isasomsari Sarvespora Deva Sarvichayaya Sarpodveda Deva Baba Amituka Namaskaratam Amituka Divasam Tuja Tor Vaivapasun Amituka Vakantam Somya Jesu Krista Bapacha एकल्या पुता सोमिया देवा देवाचे शेळे
संसाराचे पाप काढताय. आमची काकूत कर, तू बापाच्या उजव्यात बसलाय. आमचे मागणे मानून घे. गीत्या पवित्रज्ञा सांगावी देवाचे महिमे. जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र, एकलोच तू ईश्वर, एकलोच तू परमेश्वर. प्रार्थया. देवा आमच्या सर्व पदवेदार बापा, आयच्या दिसाच्या दाबाजीक संभ्रमा वरवीं सर्व देशां आनी लोकांमध्ये विस्तारलेल्या तुझ्या परजेक तूं पवित्र करताय. युगायुगांक पृथ्वीचेर पवित्र आत्म्याची देणी शुभामपणी वत. आनी जे काम शुभ वर्तमानाच्या परगटण्याच्या सुरवेक तुवें अजापांनी घडोवन हाडलें तें सदायपणी आमच्याय काळार पवित्र आत्म्यान भरलेल्या भावार्थ्या उद्देशी फुडें व्हर म्हूण आमी मागतां. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. धर्मदूताच्या कृत्या पुस्तकांतलें वाचप. फेतेकोस्ताच्या परबेसो दीस आयलो आसता ते समेस्त एक सुवातेर संगत मेळोवन आसले. ते दुआ एकसने कठीण जड वारें आयिल्ले बरी मळ भारतावन एक आवाज आयलो आनी ते बसून आशिल्ले त्या घरांत भरलो. तवळ तांकां दिसल्यो उज्या सारक्यो जिबो. त्यो विंगड विंगड जावन तांचे मदल्या हर एकल्याचेर वचून रावल्यो. ते समेस्त पवित्र आत्म्यान भरले आनी त्या आत्म्यान तांकां दिल्ले वाच्या सक्ते प्रमाणे परकी भासांनी ते उलोवंक लागले. संवसारांतल्या हर एक गांवचे भक्तिवंत जुदेव त्या वेळार जेरुजालेमाक आयिल्ले थंय आसले. हो आवाज आयकून लोकांचो व्हड एक जमो एकठांय जालो आनी तांणी उलयलेले हर एकल्याक आपापले भाशेन आयकताले. देखून लोक सकट तटक जालो. ते शर्मेले आनी विजमीत जावन म्हणाले, पळया हे उलयतात ते समेस्त गलिलेयागार न्हयवे. तर आमचे मदल्या हर एकल्यान ते उलयतात ते आमचे आमचे माय भाशेन आयकतात ते कशें. आमी हांगा आसांव पर्तियांतले, मेदियांतले, एलामांतले, मेसेपोतामियांतले, जुदेयांतले आनी कप्पादोसियांतले, पुंतुसांतले आनी आसियांतले, फ्रिजियांतले आनी पांपिलियांतले, इजिप्तांतले आनी सिरेन भोंवतीच्या लिबियांतले आनी थोडे रोमातावन सयत आयिल्ले. जुदेव आनी जुदेव धर्माक आयल्या वर्स मेळिल्ले. क्रेतांतले आनी अरबिस्तानांतले सयत. तरी देवाच्या विचित्र कृत्या विशयांत ते सांगतात ते आमी आमचे आमचे माय भाशेन आयकता. देवाचे उतार हे. देवाचे व्हड उपकार. धाड तुझ्या आत्म्याक सर्वेस्परा आनी संसाराचे रूप तूं नवें कर. धाड तुझ्या आत्म्याक सर्वेस्परा आनी संसाराचे रूप तूं नवें कर. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराक नवाड. सर्वेस्परा म्हज्या देवा कितलो तूं व्हरतो. कितली विविध तुजी कृत्या सर्वेस्परा. पृथ्वी सगळी तुज्या रसनांनी भरल्या.
धाड तुझ्या आत्म्या सर्वेस्परा आणि संसाराचे रूप तू नवे कर. तूं तुझे तोंड लिपयतना रसना गाबारता. तूं प्राण मात्र काड ती मरोन परत्यांक धुळीक वेता. पूण तूं स्वास दिशी जाल्यार ती परत रोसून येता. अशें प्रितुमेचें रूप तूं नवें करता. धाड तुझ्या आत्म्या सर्वेस्परा आणि संसाराचे रूप तू नवें कर. धाड तुझ्या आत्म्या सर्वेस्परा आणि संसाराचे रूप तू नवें कर. सांत पावलोन कोरिंथांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो, पवित्र आत्म्याच्या प्रभावाविने कोणीय मनीस जेजूक सोमी म्हूण सांगूंक शकना. आत्मीक देणी विविध पूण एकच आत्मो तीन दिता. सेवा ही वेगवेगळ्या तरांची आसा पूण एकाच सोम्याची आमी सेवा करता. कामां वेगवेगळ्या तरांची आसात पूण सोमेस्तांतय चड कामां जारी करता तो देव एकलोच. एकल्या थंय दिसून येता ती पवित्र आत्म्याची देणी सोमेस्ताच्या आदाया पासत म्हूण दिल्यांत. कूड एक जाल्यार सांदे जायते आसात आनी कुडीचे तेर सर सांदे जायते जाल्यार एकच कूड जातात. तेच परी क्रिस्तांतय घडता. आमी सोमेस्तांनी जुदेवांनी आनी हेर जातीच्यांनी स्वतंत्र जनांनी आनी गुलामांनी हे कूड जावचे खातीर एकाच आत्म्यातय पवित्र स्नान घेतला आनी एकच आत्मो आमकां सोमेस्तांक पिवांचो दिला. देवाचें उतार हें. देवाचें उतार. पवित्र आत्म्या ये देवून आनी पागल सर्गिता उजवाडाचे तुझे की ये तू बापा दुड्यांच्या ये तू दाता देण्यांच्या ये तू मिल्या काळजांच्या बुजवंदारा भोवल्या अज्ञान तुलो तू सैर्या स्वाधिकर्या विशेवा विशेव तू वावुरलेल्या सावळी होता सुकलेल्या बुजवण करी रडतेल्या सकने
जाले वाटे पोती आड गेले लाभोय तुझ्या भावाच्या तुझे आशेन पातेल्या लोई तुझी साधेणी लाभोय गुणाचे फूल लाभोय आमकां बरें मोल आवय सुखा ससनाच्या Alleluia, 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 Alleluia. पवित्रत्म्या देवून ये बरकाळजां तुझ्या भावार्थ्यांची आनी पेटयता तूं उजो तुझ्या मोगाचो. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्वर तुमचे सोवे आसो तुमच्याय सोवे आसो सांसुवां परमणे जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वार्ता महिमा तुका सोम्या. जेजू पुनर्जीवन जालो त्या आयतारा संजेर सुदेवांच्या बियान शिसदारांत तांपोवन भितर एकठांय जावन आसले. तोवळ जेजू तांचे मदगांत येवन रावलो आनी शांती तुमकां म्हणालो. इतले म्हणून ताणें तांकां आपले हात आनी आपलें कडवळ दाखयलें. सोम्याक देखतस शीस संतोशान भरले. परत्यान जेजून तांकां म्हळें शांती तुमकां. जशें बापान म्हाका धाडला तशें हांव तुमकां धाडटां. अशें म्हणून ताणें तांचेर स्वास सोडलो आनी म्हळें घेया पवित्र आत्म्याक. कोणाची पातकां तुमी बक्षितात तांची बक्षतलीं जांची पातकां तुमी बक्षिनात तीं बक्षशिनात. देवाचें उतर हे वाखणी तुका क्रिस्ता. जिवंत जेजू ख्रिस्त थंय भोव मोगाळ भावन आनी भयणीनो, आधुनीक संवसार वरत्या वेगान धांवता. सर्व शक्ती वेगान चलतात. थोड्याच घडयांनी हजारो मैलांचे पॉइंटर येता. हजारो मैलां पयस आसल्या व्यक्ती कडेन संपर्क दवर येता. घडयेन साबार संगती आमी आयते करी येता. आनी अशें आसतना आमच्या मनशाचें जिवन भोवपाचें जालां. एका दृश्टीन आमी पळोवचें जाल्यार आमच्या जिवितांत ह्या टॅक्नोलॉजी वरवीं साबार कश्ट उणे जाल्यात आनी हाका सर्वाक इलेक्ट्रॉनीक सगळेच कारण. आनी हें जावन आसा मनशाचे आविश्कार आनी ह्या फाटल्यान अशी मनशाची सगळ्यात घडीत जावन वर्ती जावन आसा. आनी वर्ती कामां मनशान करच्याक आमी पळोवन ती विस्मीत पावता. मोगाचो न्हू, ताच्या की वर्ती सगळत आमकां आमच्या जिवितांत बदलावन हाडूंक कारण जाता. आनी ह्या सर्व सत्या फाटल्यान एक वर्ती सकत आसा ती जावन आसा दैवीक सकत. तो जावन आसा पवित्र आत्मो. आनी आज आमी प्रत्येक जावन हे वर्तें घडीत नियाळटा.
पवित्र आत्मो आमकां मोरयेचेर आनी धर्मदूतांचेर देवलेले घडीत एक फेस्ताचें संभ्रम जावन आसा, पेंतेकोस्त असो दीस जावन आसा आनी पवित्र सभा जल्मालो एक दीस जावन आसा. मगाच्या फेस्ताची सुरवात करतना उद्देंची थोडी सवालां तुमच्या मुखार दवरूंक हांव आशेतां. पेंतेकोस्त म्हळ्यार कितें? पेंतेकोस्त आमकां कितें हाडून येता? पेंतेकोस्ताची जिणी आमी कशी जियेची? आनी ही 3 सवालां प्रत्येक जावन ह्या सवालांक जापी ह्या नियाळा वेळार आमी करया. आमी सर्व जाणां पेंतेकोस्त म्हळ्यार 50वो दीस जुदेवांक एक वर्ती परब जावन आसा. तितले मात न्ही, पास्क परबे उपरांत 50व्या दिसा येवची परब देवान पवित्र आत्म्याक आपोस्तलांचेर पाठोवचे खातीर व्हरतो दीस देवान विसरलो जावन आसा. आनी अशें हर एकल्या क्रिस्तांवांक हो दीस पवित्र सभेचो जल्म दीस जावन आसा. पवित्र सभा ह्या दिसा उगाम जाल्ली जावन आसा, कित्याक पवित्र आत्मो शिसांचेर देवलो, मोरयेचेर देवलो, धैर्य तांकां मेळ्ळें आनी जेजू जिवान जाला म्हणली ती वर्ती सुवार्ता तांणी परगट केल्ली. आनी हेच शिस नाना भाशेन उलोवंक लागले आनी सबारांची भास ते समजले. हाच्या मुखांतर सबार जण सांगाता मेळ्ळे, जेजूचे शिस ते जावन पावले आनी पवित्र सभा उब जाल्ली जावन आसा. आनी पेंतेकोस्त एक खंडीत जावन व्हरतो दीस जावच्याक थोडी कारणां आसात. पयल्यान पेंतेकोस्त दिसा जुदेव लोक देवान तांचे कडेन सिनाय पर्वतार केल्ल्या कराराचो उगडास काडून संभ्रम चलयतले. आनी देव परत तो दीस विसता आनी मनुष्य मध्ये जेजूच्या रक्तान काल्वार पर्वतार तीर केल्लो नवो सोल्लो उद्घाटन ह्या परगट करतात. आनी आमी सर्व जाणां पेंतेकोस्त दिसा धर्मदूतांच्या काळजांत पवित्र आत्मो आयलो आनी तशेंच पवित्र स्थाना मुखांत आमच्या काळजांत पवित्रपण येता. आनी आज पेंतेकोस्त दिसा परत तांचो पवित्रपण आमच्या जिवितांत येवंक आमकां एक अवकाश मेळटा. आनी दुसऱ्यान एक पेंतेकोस्त एक व्हरतो दीस कित्याक म्हळ्यार पेंतेकोस्त दिसा जुदेव लोक देवान दिल्ले ते 10 उपादेशां खातीर संभ्रम चलयताले. आनी ह्या सुवार्ता दिसा जेजू ह्या देव नवो उपादेश परगट करता. 10 उपादेश देवान पात्रांच्या फळयांनी बरयल्ले, पूण आज पवित्र आत्मो मोगाचो उपादेश मनशाच्या काळजांत घालता. आनी अशें हो पेंतेकोस्त दीस मस्त पवित्र जावन आसा. भावान आनी भयणीनो, दुसऱ्यान पेंतेकोस्त कितें हाडून येता? आमी सर्व जाणां पेंतेकोस्त दिसा पवित्र आत्मो आपोस्तलांचेर देवलो आनी हाचो परिणाम मस्त वर्तो जावन आसलो. विविंगड रितीचो परिणाम आमी समजून घेवेत. आनी अशें आसतना ते शीस कितें जावं पावलें? पयलें ते शीस पेंतेकोस्त दिसा पवित्र आत्म्या वरवीं जिवान ते भरतात. दुसऱ्यान तांचे मदें एकवट येता. तिसऱ्यान मुखार वचचें, मुखली जिणी जियेचें, जेजूची सुवार्ता परगट करूंक तांकां सगत मेळटा. पयल्यान पवित्र आत्मो त्या शिसांक जिवान भरता. भावान आनी भयणीनो, आमी सर्व जाणां शुभ वर्तना आयकता धर्मदूत जेजूच्या मरणा उपरांत बियान दारा दांपून भितर एकठांय जाल्ले. जिवितांत सबार योजना आसली. सर्वेस्पूर जेजू क्रिस्त सर्वस्व म्हूण ते चिंतले आनी तो इतले बेगीन मरण पावता म्हणलें चिंता तांचे नातले जाल्यार केदोळा जेजू मरण पावता आनी तांची सर्व योजना कोसलून पडटात आनी ताचो फुडार शून्य जाता. आनी अशें ते आपले जीव आसल्यार निर्जीव जावंक पावतात आनी केदोळा पवित्र आत्मो तांचे वयर देंवता. ते नव्या जिवान भरतात, धैर्यान भरतात, उक्त्यान क्रिस्ताक परगट करतात. आनी जेजू संगीत 3 वर्सां ते आसले, ताचे शिकोवण ते आयकले तरी तांणी तांचे शिकोवण जेजूचे शिकोवण समजून तांणी खाण घेवना जाल्यार केदोळा पवित्र आत्मो तांच्या जिवितांत येता. पयलें कितें जेजूची शिकोवण ते समजून खाण घेनातले ते तांकां समजता आनी पवित्र आत्मो सर्व तांकां शिकयता, समजून दिता. जेजून कितें सांगलां तें सर्व पवित्र आत्मो तांकां परत उगडासा काडटा आनी ताचो अर्थ कितें म्हणलें समजयता. आनी आमी आयकले प्रकार स्वताचो आत्मो आमचेर देंवन येता आनी आमकां हर एकल्यांक संपूर्ण सताक व्हरून पायता म्हणलें जेजून म्हणलें. आनी जेजून कितें सांगूंक बाकी आसा तें पवित्र आत्म्या मुखांतर त्या शिसांक कळटा आनी मातणे शीस धैर्यान जेजूची सुवार्ता परगट करतात.
आनी अशें पवित्र आत्मो त्या शिसांक नव्या जिवान भरता, नव्या भावार्थान भरता आनी ते खुद्द भियोन तरतरले शीस आपणाक कितें जाता आसलें मरण पावस जातालें म्हणल्यार भियान आसले शीस आतां जीव दिवंक मुखार सरतात. आनी दुसऱ्यान मोगाचो न्हू पवित्र आत्मो एकवट हाडटा. पेंतेकोस्त दिसा आमी सर्व जाणां पवित्र आत्म्याचे सक्तेन बरोवन सांत पेद्रून क्रिस्ताक परगट करतना 15-20 गांवचे लोक ते आसले, नाना भास उलोवचे लोक ते आसले जाल्यार पेद्रून आरेमायक भाशेन उलयलें लोक समजून घेता. कित्याक पवित्र आत्मा तांचे वयर देवल्ल्या वरवीं खंडीत जावनी लोकांक तशेंच शिसांक ती नाना भाशेची सकत उलोवची सकत मेळटा आनी समजूंचे सकत मेळटा आनी अशें तांच्या मदें एकवट आसा जाता. भावन आनी भयणीनो, केदळा पवित्र आत्मो जर तर आमच्या जिवितांत येता, कशें शिसांच्या जिवितांत आयलो तसो पवित्र आत्मो आमच्या जिवितांत येता तर आमच्या जिवितांत एकवट हाडूंक साथ जाता. मात न्ही ही सुरविल्ली पवित्र सभा उक्त्यान वयर येवंक कारण जावन आसा तो पवित्र आत्मो आनी त्या पवित्र आत्म्या वरवीं सुरविल्ली पवित्र सभा एका मनाच्या आनी एका काळजाची जावन जियोंक हो पवित्र आत्मो कारण जाता. त्याच खातीर ह्या पवित्र आत्म्या मुखांतर तांचे थंय एकवट वाडटा. तितले मात न्ही तिसऱ्यान असो पवित्र आत्मो त्या शिसांक मुखार वचाशें करता. आमी सर्व जाणां भियान तरतरले शीस सर मुख जाले म्हूण दारां धांपून आसतल्या त्या वेळार पवित्र आत्मो तांचे वयर देवलो आनी नीज सत कितें म्हण ते समजले, धैर्य तांकां मेळ्ळें आनी अशें देवाची विचित्र जानवाय आपल्या जिवितांत तांकां मेळ्ळी. मात ती परगट करूंक ते मुखार सरले आनी आमी सर्व जाणां पवित्र आत्म्या मुखान जेजूची सुवार्थ परगट केल्या उपरांत शिसांचो सांको वाडलो. साबार शीस जेजू लागसार आयले, ह्या जेजूची ती सुवार्थ परगट करून मुखार सरले. तितले मात न्ही दियोकोन स्टेफन मार्तीरपणाचे मोरान मोरोंक ताका धैर्य मेळ्ळें ह्या पवित्र आत्म्या द्वारींस. त्या खातीर ह्या पवित्र आत्म्या मुखांतर खंडीत जावनी त्या शिसांक मुखार वचाचें जिवीत परगट करूंक तांकां एक अवकाश मेळटा. आमकां हर एकल्यांक पवित्र आत्मो मेळ्ळा. पवित्र स्थाना मुखांतर आमी पवित्र सभेचे संदेश जाल्या मात न्ही पवित्र आत्म्याची भुरगीं जावंक आमी पावल्या. मोगाळ भावन आनी भयणीनो, आमकां हर एकल्यांक पवित्र आत्म्याची देणी लाभल्यांत. पवित्र आत्म्याची फळां आमचे थंय आसात जाल्यार ती देणी ती फळां आमी कितल्या रितीन उपयोग करता. आमच्या मदगांत बिरगज आसा जावं बरो आमचें कुटुंब आसा, समाज आसा आनी अशें आसतना आमकां मेळ्ळी ती देणी, आमकां मेळ्ळी ती फळां आमी केवळ आमच्या कुटुंबांत आमच्या भुरग्यां बाळां सांगता, पती पत्नीने सांगता, तितले मात न्ही बिरगजींत मिसा वेळार ती पवित्र आत्म्याची देणी ह्या मावल्या ह्या फळां आमी उपयोग करून जर तर समाजाक आमी ती उपयोग करना तर खंडीत जावनी क्रिस्तांवाची जिणी जिवंक आमकां साथ जाता की. त्याच खातीर आज जेजू आमकां हर एकल्यांक आपोवन दिता कसलें जिवीत आमी जियेचें म्हणून. पेंतेकोस्ताची जिणी आमी कशी आमी दिसपडटे जिवितांत जियेचें म्हणून जेजू आज आमकां आपोवन दिता. धर्मपुरीच्या कृत्या पुस्तकांत आमी आयकले प्रकार सुरविल्ल्या भावार्थांचें जिवन आमकां ह्या पेंतेकोस्ताच्या दिसा मुखार हाडून येता. सुरविल्ल्या भावार्थांचें जिवन कशें आसलें, एका मनाचें आनी एका काळजाचें ते आसले, दुबळीकाय तांचे थंय आसली, आपणाक थंय कितें तें आसा आपणाक दवरून मात्र न्ही हेरांक ते वांटतले आनी अशें एक सामाजीक जिणी ते जियेतले आनी दीस जिणी आज आमी आमच्या दिसपडटे जिवितांत जियोंक आमकां देव स्तुती आपोवन दिता. मोगाळ भावन आनी भयणीनो, पेंतेकोस्त जिणी कसली जावन आसचे. पेंतेकोस्त जिणी जावन आसचे पयल्यान मागणें देवा कडेन आमी व्हरतो संबंद आमी दवरचो भोव गरजेचो. सांप्रो मागणें, सक्रामेंताचें आचरण, आयतराची देवस्तुती, देवाच्या उतरांचो अनुभव हो जोडूंक आमकां आमी हातेरां जावचें भोव गरजेचें जावन आसा. केवळ देवाचें उतार आयकल्या पावन आमच्या जिवितांत आमी जिवचें भोव गरजेचें. देवाचें उतार आमी तोंडांत न्ही बगर आमच्या भक्तीपणान आमी वापरचें भोव गरजेचें. देवाचें उतरार केवळ आमी कानांत आयकल्या पावना, एवकरिस्त आमी इगर्जेंत संभ्रमल्या प्रमाण बगार तो आमी आमच्या कुटुंबांनी आमच्या घरांनी जियोंक आसा. त्याच खातीर एवकरिस्ताचे भुरगे आमी जायत जाल्यार प्रत्येक जावन भावन आनी भयणीनो पवित्र आत्म्याचे देणी भोव गरजेची. आज जेजू क्रिस्त आमचे खातीर मरण पावला तर आमचे खातीर आपलें जिविताचो साखर बेस्ताने केला तर खंडीत जावन हेका कारण जावन आसा. ताचे वयर
बापाचो आदार आसलो आनी पवित्र आत्म्याची देणी ताचे वयर ओतुल्ली जावन आसात. त्या पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन जेजू क्रिस्त आज मनशाकुळा खातीर आपलें जिवीत साक्रिफायस करूंक ताका साथ जालें. आनी अशें आसतना आमकां दिसपट्टे त्या जिवितांत जर तर आमी त्रिंदा तिथे संबंध दवरलो तर देवा थंय पुता थंय आनी पवित्र आत्म्या थंय आमी संबंध दवरलो तर म्हणजे मागण्या मुखांतर आमी चड क्रियाळ जाली तर केवळ मागण्या आमच्या कुटुंबान न्ही केवळ मागण्या इगर्जेंत आमी भेट दिता न्ही मागार आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत आमी केवळ कोणा उतराक मागणे करचे ना आमी मागण्याचे मनीस आमच्या मुखामळा मुखांतर आमी हेरांक दाखोवचें भोव गरजेचें जावन आसा. त्या खातीर केदाळा मागण्याचो संबंध देवा कडेन आमी दवरूंक शकता. केदाळा खंडीत जावन त्रिंदाद आमचे ते रावता मात न्ही पवित्र आत्मा आमकां सर रितीन सकत दिवंक शकता. आनी दुसऱ्यान जावन आसा आमी कशे पेंतेकोस्ताची जिनीस जिवेत प्रत्येक जावन आमची सादी ह्या वैयक्तीक साल समजून सांपावलून गालातकारां बरयलें पद आयचे दुसरें वाचावण आयकलां तर खंडीत जावन आमी कसली जिणी ह्या समाजांत आमी जियेचे म्हूण आमकां आपोवणें आसा. एक आत्मीक जिणी मात न्ही एक आदर्शकाल जिणी आमी जियोवची भोव गरजेची जावन आसा. त्या खातीरच पावलो सावल जातना कसो आसलो सावल जातना सपारांत आनी कश्ट दिलें जाल्यार केदळा जेजूचे उतार तो आयकता सावल आसलो पावल जाता त्याच दगदन दिल्ल्या लोकांक तो कसो आपणाचो लोक म्हूण समजून घेवन तांची सेवा सागरी करता असली बदलावान आमच्या जिवितांत येचे. त्याच खातीर आमी केवळ मागणे म्हळ्यार पावना मागण्याचे व्यक्ती जाल्यार पावना बगर आमचें जिवीत आमचें अंतस्करण आमची पवित्राची ती देणी आमचे थंय आसात जांबरो मोग ही सर्व देणी आमी हेरां थंय वांटची भोव गरजेचें. आमचें तें आसलें खोटेपण जांबरो अनिश्कळपण व्याभिचार ह्या नाना रितीचे मोसोरू राग द्वेषांचोर आमी सांडून एका मनाच्या आनी एका काळजाचे व्यक्ती आमी जायचे. जर तर आमचे थंय असलो मोसोर द्वेष राग स्वार्थ अहंकार हे सर्व आसा तर खंडीत जावन आमी पवित्रात्म्याची देणी आमचे ते आसली ती आमी हेरांक वांटूंक साध्य. तितले मात न्ही जर तर सुरविल्ली पवित्र सभा धर्मदूत्या सुरविल्ली पवित्र सभान जर तर असलो राग मोसोर द्वेष आसल्या वरवीं तांकां खंडीत जावन हेरांची सेवा सागरी करूंक आसात जालें जाल्यार केदळा पवित्र तांचे थंय येता आनी ते सर्व देगेक दवरतात. तांचे ते असले राग मोसोर द्वेष स्वार्थ आनी एका मनाचे एका काळजाचेर जावन एकामेकाची सेवा सागरी करतात. आनी त्याच प्रकार आमी आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत प्रत्येक जावन चिल्लर कारणां निमती राग दवरून स्वार्थान जिवन झगडें आसा करून दुस्मानकान जिवन आमी खंडीत जावन क्रिस्तांव समर्थ बांदून हाडूंक साध्य ना. क्रिस्तांव समर्थ जर आमी बांदून हाडचे जर क्रिस्तान जियेल्ल्या मावल्यांचेर आमी बांदून हाडचे ती मावल्यां जांबरो जेजू तें आसलें तें मोग जेजू तें आसलें तें सादेपण जेजू तें आसलें तें विधेयपण जेजू तें आसलें तें माया मोग हें सोर आमच्या जिवितांत आमी घडसिल्या मात्र आमी एक वर्ती क्रिस्तांव समर्थ बांदून हाडूंक साथ जातात. आज प्रत्येक जावन दोस्ती कलाकार आपले शतमनास्त आचरण करतात. क्रिस्तांव जिणी कितें म्हूण खंडीत जावन थोड्या विशयांनी आमी तांचे जावन शिकयत. केवळ आपली जिणी कुटुंबा खातीर पिरगचे खातीर क्रिस्तांव समर्थी खातीर तांणी लबधून दवरना बगर तांचे तें आसलें तें बरें मन बरें काळीज ते हेरां थंय वांटतात. सांबरो सभार प्रोग्राम करून सभारांची सेवा सागरी करून सभार रितीन हेरांक गुमो करून आपणा तें आसलें तें बरेंपण क्रिस्ताची मावल्या क्रिस्तांवपण ते हेरांत वांटतात. मुखार भावन आनी बडीन आसा आमी हर एकल्यांक पेंतेकोस्ताची जी आमी आचरण करता आमकां हर एकल्यांक आपोवणें आसा जे आमी इगर्जेंत आमी मिसाच्या बलिदानांत जेजूक सेवता त्या जेजू बरी आमी त्या जेजूच्या युकरिस्ताच्या मेसा मुखार आमी दिंबेर पडटा मागणे करता देवाचे उतार आयकता नियाळ आमी करता. हे सर्व आमी केवळ इगर्जेक आमी लाभतोन दवरना बगर आमच्या घरांनी आमी ते वापरचे भोव गरजेचे. घरांनी अल्तर आसा अल्तर मुखार एक कुटाम जावन दिंबेर पडचे मागणे करचे देवाचे उतार वाचचे ताचे उपरांत जेवणान जाल्यार सांगाता बसून कशें पळय ते युकरिस्त इगर्जेंत आमी सांगाता आमी सेवता त्याच प्रकार सांगाता जेवचे आनी अशें ते युकरिस्त आमी हांगा सेवुल्लो तो युकरिस्त आमी घरांनी आमी वांचचो तो भोव गरजेचो जावन आसा.
आनी ह्या मुखांतर क्रिस्ताची माऊली आमी हेरांक दिवंक साध्य क्रिस्तांवपण हेरांक आमी आपणावंक साथ जाता ते खातीर मोगाळ भावन आनी भयणीनो पेंतेकोस्त दिसा प्रत्येक जाण पवित्र आत्मो शिसांचेर देवलो खंडीत जावन आमचे वयरी देवला आज जर तर इतले समाजांत इतली अडकळ आमकां क्रिस्तांवांक आसा तर हे अडकळींतल्यान आमकां सुटका लाभल्या तर खंडीत जावन ह्या पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन मात साथ जाता केवळ आमी आमचे ते आसलो राग या द्वेष या अहंकार या स्वार्थ असले ते खोटो मनोभाव आमच्या जिवितांत आसून खंडीत जावन आमच्या त्या हर एका हल्ल्याक आमी फूट करूंक गेल्यार खंडीत जावन आमकां जैत लाभना जर तर पवित्र आत्मो आमचे ते आसा तर पवित्र आत्म्याची देणी आनी ती फळां आमी आमच्या जिवितांत जियोवन मातली जिरोवन एक वर्ती सामार्थ आमी बांदूंक साथ जाता तर खंडीत जावन आमकां आमचे वयर आयिल्ले हर एक हल्ले हर एक मनास्ताप आमी पयस करूंक साथ जाता समाजांत मायमोगान जियोंक साथ जाता तर आमी हर एकली पेंतेकोस्ताची जिणी जियोंक मुखार सरया प्रत्येक जावन आमकां हर एक लागे मिसांव आसा देवाची सुवार्ता परगट करूंक आज जर तर त्या शिसांचेर पवित्र आत्मो आयिल्लो तर खंडीत जावन तांचे ते एक मिसांव आसलें तें जावन आसा जेजूची सुवार्ता परगट करूंक जेजूच्या मरणा पयलें तें कशें आसलें आनी उपरांत ताचें जिवीत कितलें बदलावन जालें त्या पवित्र आत्म्यावर आमी सर्व जाणाव खंडीत जावन तसो पवित्र आत्मो आज आमी आशेवन आसा आनी आमी हर एकली क्रिस्तांवां प्रत्येक जावन पवित्र आत्मो कोणा तावन आमकां मेळटा कसो मेळटा ताचे वयर आमी चड अवलंबीत जावन आसा आज पवित्र आत्मो आमचे वयर आसाचे जाल्यार प्रत्येक जावन आमची जिणी नितळ जायचे पातकीपण आसा तर खोटेपण आसा तर खंडीत जावन पवित्र आत्मो आमच्या मदगांत येना जर तर आमची मनां नितळ काळीस आनी निर्मळ मन आमकां आसा तर खंडीत जावन पवित्र आत्मो आमचे वयर देवूंक साथ जाता तर भावन आनी भयणीनो जेजून आमकां हर एक लाग पवित्र आत्मो बसयलो त्याच खातीर तो म्हणटा संवसाराच्या अखेर पर्यंत हांव वाचता आनी जेजू मरणपण पुनर्जीवन जावन गेल्या उपरांत तो पवित्र आत्मो आमचे वयर धाडटा आनी पवित्र आत्म्याचे सकत संवसाराच्या सुरवेर जावन आसुनूय आमच्या जिवितांत वाडत आसा आनी खंडीत जावन त्याच जेरुसलेमान चिसांचेर उज्याच्या रुपान देवलो पवित्र आत्मो आज प्रत्येक जाण हर एकल्यांचेर देवून दी म्हणून आमी आमचे मागणे जावन दी तर मोगाळ भावन आनी भयणीनो अखेर करच्या पयलें कर्दिनाल न्यूमॅनाचे मागणे आमी आमचे करून घेवया आमचे दोळे आमी दांपया आनी पवित्र आत्मो आज आमचेर देवून दी म्हणून आमी मागया ताच्या मागण्या मुखांतर आमी आमच्या जिवितांत बदलावन येवन दी आमच्या जिवितांत आयिल्लो पवित्र आत्मो आमची काळजां नितळ करून दी म्हणून आमचे मागणे जावन दी कार्दिनाल न्यूमॅनाचे मागणे हें जावन आसा हे पवित्र आत्म्या आमच्या कानांनी आयकाशें कर आमच्या दोळ्यांनी पळयशें कर आमच्या जिबेन उलयशें कर आमच्या काळजांनी अत्रक्षें कर आमच्या हातांनी आदार दिशें कर आनी तुज्या मोगाच्या आत्म्यान हो संवसार आपड आमेन उबे रावन तरी एक देवाती आमचो बाबार्थता उसारुया सतमंतां देवाक सर पदवेदरा बापाक सर्गा आनी प्रतिमेच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्या तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भी सांबाळलो अवकार मर्येतान जल्मलो पोंस पिलाताका ताणें कस सोंसले ताका कुर्सार जोडलो तो मेलो आनी ताका निके पिलो तो मेल्ल्या मदें देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो सर्गाक सोडलो उजव्याक बसला तेन्ना जिव्यांनी मेल्ल्यांची मुनशिबी करूं येतलो सतमंतां पवित्र आत्म्याक कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकठार पातकांचें भोगसाणें कुडीचें जिवनपण सासणाचें जिवीत आमेन पवित्र आत्मो शिसांचें देवलो आनी ताच्या जिवितांत बदलावण आयली तोच पवित्र आत्मो सदांच आमचे थंय येता आमच्या जिवितांत बदलावण हाडूंक आनी जें कितें बरें करूंक देवा ससाय मागून आमची मागणी देवा समोर आतां भेटोवन दिवया सर्गींच्या बापा तुजे राज परगट वावुरच्या पाप साहेबाचेर सर बिस्पांचेर येजक आनी धर्मीक भावा भयणीचेर तुजी भरपूर बेसांवां घाल पवित्रत्मेच्या बळान सुवार्थेक साक्ष जावन जियो तांकां आदार दी म्हूण मागता हांव जवाब बापा आमचे मागणे आयक बापा आमचे मागणे आयक
सर राजकीय आनी सरकारी अधिकाऱ्यांक पवित्र आत्म्याच्या बळान भर खोटेपण सांडून निस्वार्थपणी लोकांची सेवा करूंक तांचो अधिकार लोकांच्या बरेपणा खातीर उपयोग करूंक तांची मत उजवाडाय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या भुरग्यांक आनी युवजनांक तांच्या शिकपाक जाय जाल्ली बुदवंतकाय आनी जानवाय फावो कर. तांचे जिणेंत यशस्वी आनी प्रगती जोडटना सदांच नीट वाटेन समकूंक आनी बरे फुडार बांदून हाडूंक तांच्या स्पिरितान तांकां बर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. पेंतकस्तेच्या हे परबे दिसा पवित्र सभेचो जल्मा दीस संभ्रमतना पवित्र सभेंत सुवार्ता परगट करूंक तुज्या पुताचो लागशिल्ल्यान मोग करूंक ताका साक्ष जावन जियोंक युवजनांक तूं विंचून काड आनी तांकां तुज्या पुता जेजूचे मिसांव मुंदारून व्हरूंक कृपा दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. प्रायवंतांक तशेंच वेगवेगळे पिडे वरवीं शारिरीक तशेंच मानसीक जावन कस्तूच्या भावा भयणींक तुका समर्पित हांव. सोम्या तांचे कश्ट तूं हळू कर. सोंसणीकाय धैर्य आनी भरवोसो चडय म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. हे येवकारिस्ताचें बलिदान आमकां आत्मीक घटाय दिवचें जिणेंत बदलावन हाडचें पेंतेकोस्त जावं दी म्हूण आमी मागता. आमी आयकल्लें देवाचे उतारे आनी स्विकार करचो कुमगारे आमचे थंय नवेपण तशेंच आध्यात्मीक बदलावन हाडून दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. सर्गींच्या मोगाळ बापा, आज आमी प्रत्येक तरावन आमच्या दोस्ती संघटना पासत मागता. जशें फाटल्या 10 वर्सांनी आमचें संघटन तुवें सांबाळलें आनी सेवेच्या मेटांनी समकोंक बेसांवांनी भरलां, तेच परी संघटनेच्या मुखल्या सेवेच्या पयणाचेर आनी सेवा करूंक आदार दिवच्या संघटनेच्या सांद्यांचेर, उदारमणाच्या दाणींचेर आनी तांच्या कुटुंबाचेर आनी सर्तीन सहकार दिवच्या बऱ्या मनाच्या मनशांचेर तुजें विस्तार बेसांवां गेल. आज आमी संभ्रमचें दशे मनसाचें कार्य यशस्वी रितीन संभ्रमूंक तशेंच समाजाची सेवा मुंदरून व्हरूंक जाय आशिल्ली कृपा लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. सर्गींच्या बापा, आमकां आतां बरें तूं सोडून वचनाय. पवित्र आत्म्याक तुवें आमकां दिलाय. हो पवित्र आत्मा सदांच आमकां राखून दी, सांबाळून दी, आमची मत उजवाडून दी. पेल्या थंय सेवेच्या मनोभावान जियोवंक आनी सांगातास आमच्या भाव भयणी थंय तुका पळोवंक जाय जालो आदार आनी कृपा आमकां दी. आमचेर, आमच्या कुटुंबाचेर, आमच्या भुरग्यांचेर, आमच्या युवाजनांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. वेदीसशी बापा आयल्या उडो आनी वायनास पेटयता स्वीकार कधी म्हूण परता आमकांच तुका समर्पिता वेदीसशी बापा आयल्या उडो आनी वायनास पेटयता स्वीकार कधी म्हूण परता आमकांच तुका समर्पिता वावरांचो उंडो गोवांचो कसवो पिताय आसलो तुजे कुडीन तो बदलचो वर्णूंक मिस्तेकूस आसो कर
मोगासो कर आमकां तुज्या मोगासो गर तुज्या साक्रिफिसासो वेदीसशी बापा आयल्या उंडो आनी वायनास पेटयता स्वीकार करपी म्हूण परता आमकांच तुका समर्पिता वावरां सोदाका फळासो दाखविताया जालो तुज्या रक्तांतो बदलसो वर्णून मिस्तेर सयतसो कर आमकां तुज्या मोगासो गर तुज्या महान त्यागासो कर आमकां तुज्या मोगासो गर तुज्या महान त्यागासो वेदी सशी बापा आयल्या उंडो आनी वायनास पेटयता स्वीकार करपी म्हूण परता आमकांच तुका समर्पिता वेदी सशी बापा आयल्या उंडो आनी वायनास पेटयता स्वीकार करपी म्हूण परता आमकांच तुका समर्पिता म्हज्या भावा भयणीनो आनी भुरग्यांनो आमी समेस्तांनी भेटोवचें हें बलिदान सर पदवेदा देवोवपाक मानता तसलें जा म्हूण मागात तुमच्या हातान तें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नेट्या पुलिसाच्या आदार सर्वेस्पर मानून घेव भोव मोगाळ बापा तुज्या पुताच्या बसवणे प्रमाणें ताणें शिकयिल्लें सगळें सत पवित्र आत्म्या वरवीं आमकां उगडापें जावं आनी ह्या यज्ञाचो गोटू आमी दिसान दीस अदीक वळखून तांतूं पावत्या परी वांटो घेवंक फावो हें आमी मागतां आमच्या सोमिया जेजूचे नांवी सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो आमची काळजां उबारुया सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व काळी आमी तुका दिन वासूंक पावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या पायद्यासो जांकां तुज्या पुता कडेन एकवटून तुज्या आपणायल्लीं भुरगीं जावच्याक तुवें दयाळपणी आपयलीं तांच्या आयच्या दिसा तुवें पवित्र आत्म्याक पाठयलोय आनी असो हें पास्कांचो गोड संपूर्ण एक पावयलोय आयच्या दिसा पवित्र आत्म्यान सगळ्या परजांक एका खऱ्या देवाची वळख दिली आनी एकच बाबात उसारूंक मनशांच्या वेगवेगळ्या भासांचो एकच नवो ताळो रचून हाडलो ह्या पर्यंत तुजी पवित्र सभा जल्मा आयली देखून पास्काच्या संतोषाच्या नादार
उल्हासता सगळो संसार आनी सर्गींचे सर्व दाळबार निरंतरी गायता तुझे मुखार. पवित्र दरबाराचो सर्वेस्वर तूं, सर्ग आनी संसार भरला तुझ्या वैभवान. उत्सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. उत्सर्गी तुका जय जय. उत्सर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागतां. जावं ती आमकां आमच्या समयान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वाचून तो मडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पास समर्पणची. तेच बरी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत, पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतेलें, हें म्हज्या उडासाक करात. Bawarta so good pergatuya. तुझ्या कुर्सानी पुनर्जीवन पोरणावरवी तुवें आमकां सोडयलाय सोमिया. संवसाराच्या सोडवणदारा आमची सोडवण कर, जय क्रिस्ता जय जय. बापा, जेजूच्या मरणास आनी पुनर्जिवंतपणास आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी ही सडवण्याची खाल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेल्या आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा त्या पृथ्वीचेर विस्तारल्याच्या पवित्र बेसो वगडास कर आनी लियो आमच्या भगवान बापा, पिटर पॉल आमच्या गोळे बापा आनी सगळ्या जकी वर्गां बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरोस धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकूळट कर. तांकां आनी तुज्या इश्टा गाथेन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची हे आमच्या भावा भयणींची, भुरग्यांची आनी तांच्या कुटुंबाची दया कर म्हण आमी मागता. हांव पोरमरे देवाचे माये संगाती भाग्यवंत जुजे, तिजो पती भाग्यवंत धर्मदुता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पवेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या समयान शिकयलेले मागणे भक्तीपणान आमी सांगता म्हणया.
आमचे बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझे कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताळणेंत पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्त काय आमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताचे येणें बरवशान त्रेकतेल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सरपातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय सोम्यान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भवताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसो मोगासानी एक बडसो गुर्त जावन एकामेकाक आमी शांती दिवया देवाचे शेळी तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकूत कर देवाचे शेळी तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकूत कर देवाचे शेळी तू संसाराचे पाप काढताय आमकां शांती दी पळया जेजू क्रिस्त पवित्र आत्मा आमकां बसयलेलो तो आमचे मदें आसा आपले स्मास रगत आमकां जिविताचें खाण जावं दिता ह्या सोम्याच्या जेवणाका पयल्यान आमी सर्व सुभागी सोम्या तुमचे भितर आमचे म्हाका पावना पूण तुज्या उतरांनीच म्हाका भलायकी मेळटली क्रिस्ताची पुराण रगत म्हाका ससनाच्या जिविता सांबाळ मुझे काळजा प्रकाश पांकर जिवितांतलो काळोख निवराय दैवीक सत्ते वागर जेजू तूं ये मुझे काळजा प्रकाश पांकर जिवितांतलो काळोख निवराय दैवीक सत्तेन वागर जेवंते सर्गीचे अग्नी गटाय दिवचे होते हे बाग मोजे काळजा तुका सेवचे जेवंते सर्गीचे अग्नी गटाय दिवचे होते हे बाग मोजे काळजान तुका सेवचे तरी जेजू
काळजांत राव जेजू जेजू तूं ये म्हजे थंय काळजां प्रकाश फांकय जिवितांतलो काळोख निवराय दैवीक सक्तेन वागय जेजू तूं ये म्हजे थंय काळजां प्रकाश फांकय जिवितांतलो काळोख निवराय दैवीक सक्तेन वागय प्रार्थया देवा आमच्या प्रितीच्या बापा पवित्र आत्म्याक धर्मताचेर धाडून तुवें तांकां उतरावरतें देणें फावो केलाय त्याच परी आमी घेतिल्ल्या जेजूच्या मासा रक्ता वरवीं आमची काळजां पवित्र आत्म्याच्या उज्यान तामनासतान लासो म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तकली बागांव देवाचो आशिर्वाद आमी मागून घेवया देव बाप उजवाडा सोदातार आयच्या दिसा ताणें जेजूच्या शिसांची मनां पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान भरलीं तुमकां तो आपलो आशिर्वाद दिवं आनी पवित्र आत्म्याच्या देण्यानी तुमकां भरूं शिसांचेर जिबा रुपां दिश्टी पडलेलो तो विचित्र उजो तुमच्या काळजांतलें सर वायट बसमून उडोवं आनी ती आपल्या प्रकाशान परजळीत करूं एक सुभावात उसारूंक वेगवेगळ्यो मनशांच्यो भासो देवान एकठांय केल्यो त्या सुभावार्थां तो तुमकां तीर करूं आनी ज्या बापान तुमी आतां बरवशान ऐकतात ताका रूप बगूंक तुमी पावो आनी सर पदवेदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचे देवो आनी तुमचे सोबें सदां आसो वचून येयात क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा देव बरो दीस दिवन तुमकां सर्वांक गुड मॉर्निंग आज दोस्ती कलाकार तांच्या दशमनोत्सव संभ्रम चलयतात फाटल्या 10 वर्सांनी तांणी बोवा पुलबायन सेवा केल्या ताका देवाकार गांपाटी येतात तांकां आमी उल्हासिता बाप विक्टर बाप लॅन्सी आनी पिर्गस घरा तर्फेन तुमकां आमी उल्हासिता बरें मागता आनी मुखल्या वर्सांनी आनीक चड माया मोगाच्यो कर्ण्यो करूंक ह्या मुखांत्र देवाची सुवार्ता परगट करून तुमकां देव तुमकां आदार पवित्र आत्म्याची सकत जेजू बाळक जेजूचें आशिर्वाद तुमकां लाभो दी म्हूण मागता आसतना सांजेचें कार्य बऱ्यान जावच्याक पावसा वेळें तुमचें कार्य अपुर्बायन जावच्याक देवाची ससाय तुमचेर आमी मागता गेले आयतार आमी सवळा जमो जाल्ली काणीक 16,512 16,502 तुमच्या उदार मनाक देव बरें करूं आज पेंतेकोस्ताचें म्हणजे पवित्र आत्म्याचें फेस्त पवित्र आत्मा तुमची जिणी उजवाडावन दी आनी संतोश समाधानाचें जिवीत तुमकां लाभून दी म्हूण मागता पेंतेकोस्ता बराबर पास्काचो काळ सोंपता आनी आज सांजेत हांव बडव्यान मरी एक बरी खबर हाडली आमरी आराम जाता शुक्रार सांजेर हांगासर पेंतेकोस्ताची सांज भोव भक्तीन संभ्रमली ही भक्तीची सांज चलोवन व्हेल्ली बाब विक्टराक
गायन पंगडाक आनी वांटो घेतल्या आमच्या पिरगजगारांक आमी देव बरें करूं म्हणटा येता त्या आयतारा भाग्यवंत त्रिंदादीचें फेस्त ह्या रजेंत साबार भुरगीं हप्त्या मदें सुख नासतना मिसा संभ्रमांत वांटेली जाल्यांत ह्या भुरग्यांक येता त्या आयतारा सकाळीं मिसा उपरांत आमी भोवमानां दिवन मान करता सदां मिसा आयिल्ल्या भुरग्यांनी येवच्या आयतारा सकाळींच्या मिसाक येवचें हप्त्या मदें केदाळे आयिल्ल्या हक्कड भुरग्यांनी येवचें दोस्ती कलाकार फरात तांकां आमी अभिनंदन पडयतना सांजेर 6:30 वरांचेर संस्कृती कार्य उपरांत जेवण आसा तुमी व्हडा संख्यान पिरगजगारांनी हजर जावन ह्या कलाकारांक प्रोत्साहन दिजे म्हूण कार्याच्या कारभाऱ्यांनी विनंती केल्या पडवाड्याचो सिवांडी सिल्वा बंटवाळ MCC बँकाचो मॅनेजर जावन नेमाक केला ताका अभिनंदन पडयता ताच्या मुखल्या वावराक आमी सर बरें मागता आमकां गोळी परिशेचो सांदो जावन आनी सांगात कॉयर पंगडाचो सांदो जावनी आमकां तो सेवा दिता सांगात कातोली सभेन ती वावर करता ताच्या बऱ्या मनाक देव बरें करूं 2026-27 वर्साक ICYM ओमजूर गटाक अध्यक्ष जावन जसविन पिंटो आनी कार्यदर्शी जावन लविटा पिरेरा तशेंच हेर हुद्देदार विंचून आयल्यांत तांकां आमी अभिनंदन पाठोवन बरें मागता आमच्या पिरगजेंत 18 वर्सांतल्यान 25 वर्सां भितरलीं जायतीं युवा जाणां आसात तांणी पिरगजे खातीर तशेंच तांची तालेंतां वर्धी करच्याक ICYM सांदे जावन भरती जावं तांकां विनंती करतना वडिलांनी तांकां बरें मार्गदर्शन दिवंक आमी विनंती करता फाटल्या एका वर्सांतावन आमच्या पिरगजेंत आत्मीक सेवा दिवन सोयाजाक वस्ते याजाक बाप विक्टर डिसोजाक हांगा तावन उर्वा पिरगजेक जुनाच्या 9 तारीखेर वर्ग जावन येतात सदां बाद जोडितान हांगा येवन फाटीं वचोंक तांकां त्रास जाता देखून बिसायबान तांकां वर्ग केला तांकां बरें मागचें कार्य येता त्या आयतारा पयल्या मिसा उपरांत आसतलें तांच्या जाग्याक मनादीक बाप राहुल डेक्स्ट्रा डिसोजा प्रस्तुत बेंगलुरांत कावन्सिलींग शिकोवन आसचे जुनाच्या 10 तारीखेर वस्ते विगार जावन हांगा येतले तांकां तुमच्या पिरगजगारांच्या नांवान मोगाचो स्वागत मागता येवच्या सोनवारा लितुर्जी बाडुरकाना सालोरेस वाडो आयतारा लितुर्जी पाडू मोरयेच्या कथामेळून काळजा वाडो आज वाड्याच जमती 4 वरांचेर मायाडी दुसरो सान फ्रांसीस सावेरवाडो लुइजा मोंतेरोच्या घरा नंतर तोटा सांजो किंवाडो आल्विन साल्डानाच्या घरा पादेमार मदर तेरेजा वाडो फेलिक्स वासाच्या घरा 4:30 वरांचेर पेलापाडी राखण बडवो वाडो लुसी रॉड्रिगसाच्या घरा तुमच्या वाड्यांनी वाड्या जमत आसतना तुमी वेचें आनी भुरग्यांक आपोवन व्हरचें देव बरें करूं उबे रावया आनी निर्गमान गीत गावया Weta, weta, somia, tuzo spirit angeta. Gata, gata, somia, tu Jesus I magta. Weta, weta, somia, tuzo spirit angeta. Gata, gata, somia, tu Jesus I magta. Tus muzo dirada. Tus muzo sambarna, tus muzo vorastro, tus muzo borvoso. Veta, veta, somia, tuzo spirit augeta. Gata, gata, somia, tu Jesus I magta. Mogar putra sove, Mogar Maria shirwadi amka. भाग्यवान कुटुंबा भाग्यवान आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. देवा माट्यान निक्षेप जाल्ल्या राया
कोतवाळो वेंग मारताय पातक्यांक आराव सुडका दिली सांकळी तुटोवन कुरपा धाडताय सर्गीं धांवून दैविक आपुलकी आमी वंदन करया दैविक आपुलकीक नमन करया दैविक आपुलकीक आमी अर्गां दिवया दैविक आपुलकीक जेसू तूं सोडवून जाय काकुलतीचे रूपले देवान धाडला ते वते देणे जेसू तूं सोडवून जाय काकुलतीचे रूपले तुझे दांगडटा मोग मोगसाणे तुझे दांगडटा मोग मोगसाणे दैविक आकुलकीक आमी वंदन करया दैविक आकुलकीक नमन करया दैविक आकुलकीक आमी अर्गां दिवया दैविक आकुलकीक स्तुती करया दैविक आकुलकीक आमी वंदन करया दैविक आकुलकीक नमन करया दैविक आकुलकीक आमी अर्गां दिवया दैविक आकुलकीक स्तुती करया जेसू तूं सोडवून जाय काकुलतीचे रूपले देवान धाडला ते वते देणे जेसू तूं सोडवून जाय काकुलतीचे रूपले तुझे दांगडटा मोग मोगसाणे जल्माल्या गरीब देवा माट्यान निक्षेप जाल्ल्या राया उर्सार मेल्ल्या अमर आसा उंड्यांत गुपी जीवंदन्या दैविक आकुलकीक आमी वंदन करया दैविक आकुलकीक नमन करया दैविक आकुलकीक आमी अर्गां दिवया दैविक आकुलकीक स्तुती करया जेसू तूं सोडवून जाय काकुलतीचे रूपले देवान धाडला ते वते देणे जेसू तूं सोडवून जाय काकुलतीचे रूपले तुझे दांगडटा मोग मोगसाणे